ह्या लोकांक जांकां आमी लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून दिल्या तांणी जबाबदारीन वागचें, तांणी पक्षाचें हित पळोवचें न्हय, तांणी गोंयचें हित पळोवचें। हो मुख्यमंत्री गोंयचो जो आसा ताणें बीजेपीचे इंट्रस्ट कर्नाटकांतले कितले आसा, केंद्राचे कितले आसा, तांकां सत्ता सांबाळपाची आसा, त्यामुळे तांचें हें कारस्थान आसा। केंद्र, कर्नाटक आनी गोवा गव्हर्मेंट आताचो हांचें कारस्थान आसा आनी गोंय विकपाचें ठरयलां आनी म्हादय विकपाची ठरयलां। ती फोंडान पडल्या काय ना, तांणी भरपूर प्रॉपर्टी केल्ली आसा, ते फॉरेनाच्यान उदक मागयतले। ह्या सरकारान जर हितसंबंध सांबाळले ना गोंयचे, तांकां सळो की पळो करून सोडटले। खरेंच तांकां घरा येवपाक सुद्दां दिवपाक जायना, ब्लॉक करपाक जाय, खंय कार्यक्रमाक वता थंय बहिश्कार घालपाक जाय। ह्यो सगळ्यो गजाली जाय त्यो आमकां करच्यो पडटल्यो आनी सरकार सगळी ताकद वापरतलो मागीर आमच्या विरोधान। त्या वेळाचेर आमकां जेल भरो अभियान जरी करचें पडलें जाल्यार ताका लोकांनी जर मानसीक तयारी आनी शारिरीक तयारी जर केली ना जाल्यार आमी फुडल्या पिढयेक तोंड दाखोवंक शकचे ना। हे आमच्या फाटले लोक जे आशिल्ले त्या लोकांनी काय केलें ना अशें आमच्या फुडल्या पिढयेन म्हणचें न्हय। अशा प्रकारचें काम म्हादय बचाव आंदोलनाक आमकां करचें पडटलें। केंद्र सरकारान गोंय सरकाराक कळयनासतना इतली वर्सां न्यायालयांत चालू आशिल्ल्या म्हादय न्हंयचो विशय पंक्चर करपाचो प्रयत्न केल्ल्यान गोंयांतले लोक चाळवल्यात। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान कर्नाटक सरकाराक म्हादय न्हंयचें उदक व्हरपा खातीर पर्यावरणाची मान्यताय दिल्या। गोंय आनी केंद्रांतल्या भाजप सरकारान आपलो राजकीय स्वार्थ सादोवपा खातीर गोंयकारांचेर अन्याय केला अशें आंदोलकांचें म्हणणें आसा। गोंय सुरक्षा मंच आनी आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनी एकठांय येवन म्हादय बचाव आंदोलनाची सुरवात केल्या। तांच्या ह्या आंदोलनाक हेर राजकीय, बिगर राजकीय आनी हेर संघटनांनी तेंको दिला। सोमारच्यान म्हादय न्हंयचें उदक सांबाळपा खातीर गोंयांत आंदोलन सुरवात जाल्यान। आंदोलनाची सुरवात सोमारा म्हापशेच्यान जाल्या। पळयात म्हादय न्हंय संदर्भांत चालू जाल्लें आंदोलन। ताणें कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बोम्मई म्हणून आशिल्लो, दोगूय काँग्रेसीचे, तातूंत कितें तरी अंडरस्टँडींग केलें म्हणून म्हादयचें उदक तुमी व्हरात अशें तेणें बरयलां। तातूंत खरेपण कितलें आसा, तातूंत फटी कितलें आसा तें आमकां सरकारान सांगचें। मागीर पर्रीकार आयलो, पर्रीकारान येदुवीरप्पा पत्र बरयलें, वी हॅव नो ऑब्जेक्शन ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड्स इफ कर्नाटका शेअर्स ड्रिंकिंग वॉटर, शेअर्स वॉटर ऑफ म्हादय फॉर ड्रिंकिंग पर्पजीस। तुम्ही जर पिवपा खातीर प्रोजेक्ट बांदतात जाल्यार आमी तुमकां उदक दिवपाक शकता अशें म्हणून पर्रीकारान पत्र बरयलें। त्या सरकाराक बरयलें ना, येदुवीरप्पाक बरयलें। येदुवीरप्पान तें आमकां कोणाक गोंयांत कोणा खबर ना। येदुवीरप्पान कितें केलें काय म्हणजे तें पत्र एका भौशीक सभेंत वाचलें, तांचें इलेक्शन आशिल्लें थंय। म्हणजे नॉर्थ कर्नाटकांत बीजेपीक आपूण जिखिल्ली जाय आशिल्ली, पूण उदका खातीर बोवाळ जाता म्हणटा तुमकां आमी उदक दितले, तुमी आमकां जिखोवन हाडात अशी ही सगळी गेम। पर्रीकारान पत्र बरयलें, ताणें वाचलें, गोंयकारांक कळ्ळें, गोंयकारांनी बोवाळ घालो। मागीर पर्रीकारान सदां भशेन दरोवा कुंजरावन उतरांचो खेळ करपाक सुरवात केली। आनी आतां परतून एक फावट ताणें आमचो जावडेकरान ट्वीट केलें की आमी आमच्या भारत सरकारान MOEFन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे आसा ताणें कर्नाटक सरकाराक आमी पत्र बरयलां की तुमी जर पिवपाच्या उदकाचो प्रोजेक्ट करतात जाल्यार त्या प्रोजेक्टा खातीर एनवायरनमेंट क्लियरन्स, पर्यावरण दाखल्याची गरज ना अशें म्हणून आमी तांकां बरयलें म्हणून। त्या बरोबर गोंयांत परतून बोवाळ सुरू गोंय सरकार कितें करता काय म्हणून ते एकामेकाक कशें पत्र बरयता, कितें हात मेळवणी करतात आनी गोंयच्या फाटीर सुरू खोपसतात म्हणून हो बोवाळ जाला। त्या बोवाळा खातीर हें कितें चल्लां तें जाणा जावपा खातीर आनी गोंयच्या सरकाराक वॉर्निंग दिवपा खातीर तुमी जागो जायात। व्हडलो म्हणजे तो पर्रीकर, जाका आमी व्हडलो नेतो म्हणटा, लोक नेतो, सगळी वाट लावपाचे कारणीभूत जावन आसा पर्रीकर। कारण ह्या पर्रीकरान जेन्ना पत्र बरयलें त्या पत्राचे जाय तशें हे करून दवरले आनी आमकां म्हणटा ते रस्त्यार हाडून बसयले। त्या टायमार हे 2017 सालाक जाल्ले कॅप्टन ऑफ फोर्सान पयलीं आमचो हो प्रज्वल साखरदांडे हाणें आंदोलन सुरू केलें। त्या आंदोलनाचो घेवन आमी फुडें वचत रावले, पण मागीर तें आंदोलन खंय तरी तेंच्यानी आडयलें आनी मागीर आमी गोंयकार
ही संस्था स्थापन केली आणि त्याचो अध्यक्ष कन्व्हेनर जावन आसलो शशिकांत जोशी, जो आदोगाद जावन आसलो. ताणें फुडें व्हेली आनी मागीर तवगडात जालो, नाच जालो. लास्टीक मागीर आमचेर पडले. हांव एक स्वाती केरकर आनी अजीत सिंग राणे हेंच्यांनी हो कसो करून व्हेलो आनी आमी ते स्टार्ट केले. पण तुमकां इतलेंच सांगता, पर्रीकारान लेटर कित्याक बरयल्लें? पर्रीकार गोंयकारांचो न्ही. पर्रीकर म्हणटा तो फक्त भाजपवासी जावन आसा. हो भाजपांचो खरो नेतो जावन आसा. फक्त भाजपा पुरतेच आपल्या स्वार्था पुरते राजकारण करपी हो पर्रीकर. हेणे कोणाचे पाड घालूंक ना. मूळ मुणकाराचे पाड घातले, म्हादईचे पाड घातले, मायनिंगेचे पाड घातले आनी आयज तुम्ही 10 कोटीचो पुतळो बांदूंक सोदता. फुडल्या जनरेशन कितें दाखोवन दिता तुमी? हें की पर्रीकरान हें करून दवरला म्हणून पत्र बरोवपाचें ज्या दिसा आमकां सांगलें तेन्ना आमची फकाणां करता तो. दिलें म्हणून कितें जालें? अरे दिलें म्हणून कितें जालें? आनी दुसरो आतां आमचो आतांचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जो म्हणटा आपल्या आवयपेक्षा व्हडली म्हणटा. अरे आवयपेक्षा व्हडली जाल्यार तुमी आवय कितें भाड्याक घालूंक सोदता काय कितें? हो प्रश्न आहा म्हाका सावंताक. तुम्ही फक्त काय ना राजकारण करून सोदता. कसलें राजकारण करता? खुर्चे खातीर राजकारण? अरे तुका जर खरें तुका मोग आसलो म्हादईचो, म्हादई जर तुज्या आवयपेक्षा व्हडली असली जाल्यार तुवें खरें म्हणल्यार जन आंदोलनाक सामील जावंक जाय आसलो. दिल्लीचो तो केजरीवाल तो कितें करता? आपल्याक जर आपल्या लोकांक दिल्लीवाल्यांक जर न्याय मेळना रस्त्यार येता, उपोशणाक बसता, धरणे धरता. कित्या खातीर धरता? तुका जायना? कारण तुज्या शब्दाक किंमत ना. तुज्या शब्दाक किंमत ना. तुम्ही व्हडलें डेलिगेशन घेवन गेले तर कितें केलें? ते कचऱ्यान काडून उडयले गार्बेज कशी तुमची. कितें फायदो तुमचो? म्हाका प्रश्न विचारूंक जाय. तूं खरो जर गोंयकार आसा, तूं खरो जर चीफ मिनिस्टर आसा आमचो गोंयचो जाल्यार तुवें खरें म्हणल्यार जन आंदोलनाक सामील जावपाचो. नाजाल्यार दी ते पद काडून तेका शाहक नाल्यार मोदीक काडून बसोनी तेंकां भितर आनी करून कितें करता ते मागीर पळयता आमी. आमकां फक्त धरणे धरपाचेच ना. आमी वेळ पडत जाल्यार सुभाषचंद्र बोस आनी भगत सिंगूय जावपाक तयार आसा. इतलें सांगता. कारण त्या दिसा आमकां इफीक आमकां भितर अटक केले. 144 कलम तुमी लायता. कित्या खातीर? फक्त म्हादईचे आवाज करूंक जायना कोणें. आयज भाटीकर सर सारको, वेलिंगकर सर सारको हेंकां कितें भायर सरोंक जाय आसलें? हेंच्यांनी सुशेगाद जावंक जाय आसलें. खरें म्हटल्यार गोंय आमचें बरें जालें म्हणून. IAS ऑफिसर भाटीकर सर रिटायर्ड जाल्लो, तेंकां आयज वयचें पडलें. आयज कित्या खातीर हें करता तुमी? म्हाका प्रश्न इतले विचारूंक जाय. तुम्ही फक्त निगोशिएबल करपा खातीर, मांडोळी करपा खातीर म्हादईचो जाय तसो वापर करता. हें जावंक जायना. कारण प्रत्येक वर्सा तुम्ही सरकार वाटोवपाचें. सरकारार फक्त तुमकां खुर्ची प्रिय आहा, तुमकां जमनी घेवपाचें प्रिय आहा, तुमकां लोकांचे पडलेले ना. जर ते लोकांचे पडलेले आसा जाल्यार हांव परत एकदा आवाज करता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक की ताणें ह्या जन आंदोलनात सामील जावपाचें आनी हें जन आंदोलन इतलें पेटून उडोवपाचें की ह्या सेंट्रलच्या गव्हर्मेंटाक, मोदी सरकाराक दाखोवन दिवंक जाय आनी कर्नाटकाक दाखोवन दिवंक जाय आमी खरे गोंयकार जावन आसा म्हणून. आनी हेच ती गोंयकारांची शान आनी बान आनी आन राखपाचें आसा जाल्यार प्रत्येक हो फक्त एका पार्टीचो किंवा एका हेचो मनशाचो एका संस्थेचो प्रश्न न्ही. हो प्रत्येक एका व्यक्तीचो प्रश्न जावन आसा. पाणी हे आमचें जावन आसा आनी हें पाणी आमी केन्नाच सोडचें ना. फक्त भाशणां दिवन चलचें ना आवय माझी म्हणून. तर आवय जाल्यार भायर पडा पुतानो, भायर पडा भुरग्यानो. आनी आवयचो झेंडो म्हणटा तो कर्नाटकाक केन्नाच पावचो ना, तो गोंयांतूच उरतलो. गोंयांत त्या खातीर म्हादई ही आमची जावन आसा. म्हादई आमची आई आसा, आमची माता जावन आसा. ही गजाल दुर्दैवी आसा की आज गोंयचे लोक जे गोंयकार आमी म्हणटा ते आमच्या सरकारा विरोधान हांगा आसा. हरशीं तर हे सरकारूच आमचे बरोबर जाय आशिल्लें. कारण आमी जो हो आवाज उठयता आनी आमचो जो हो लढो आसा तो लढो केंद्र सरकाराच्या विरोधान आसा. आनी जे कोण म्हादय व्हरूंक सोदता त्या कर्नाटक राज्य सरकारच्या विरोधान हो लढो आमी लडटा. म्हणून आमी समजून घेवपाची गरज आसा की आज जे आमचे कोण सत्तेर आसा, हांव अमूक आनी तमूक म्हणिना कारण तांचो सगळ्यांचो मुखेली म्हणटा तो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. म्हणून प्रमोद सावंत आनी ताजे एकूण जे कोण भाजपा आपल्याक स्वताक भाजपाचे म्हणयता तांकां लज दिसूंक जाय की ते आज म्हादईच्या लढ्यान सामील ना. कारण ते BJPन आसा आनी BJPचो कितें तरी तांकां फायदो जाता. ते युवा मोर्चा आसा तांकां लज दिसूंक जाय. आज ते खंयच्याच हांवें जाल्यार युवा मोर्चा केन्नाच पळोवंक ना. पयलीं पळोवन आशिल्ली खंय रस्त्यार आयिल्ली आनी आतांय पळोवंक ना. पूण म्हादईच्या विरोधान जाणें आंदोलन केलां तांच्या विरोधान हे प्रेस कॉन्फरन्स घेता. एक तर हांकां ज्ञान ना की म्हादई म्हणजे कितें ती, ना जाल्यार स्वार्थान भरभटल्या. हांकां आपल्या स्वार्था फुडें कांयच दिसना असो हाजो अर्थ जाता. हांव मुद्दम सांगूंक सोदतां की म्हाका खरेंच ही दुर्दैवी घटना की आमकां आमच्याच सरकारा विरोधान हांगा जमचें पडटा. हांव राजन घाटेन म्हणला ताका पूर्ण सहमत आसा की म्हजोय विचार असोच आसा. जशें आज
हो जो म्हादई बचाव आंदोलन जे आसा आनी म्हादई बचाव अभियान जे आसा हातूंत प्रत्येक जाण जावं तो एल्विस गोम्स आसत, आमचे वेलिंगकर सर आसत, अरविंद भाटीकर सर आसत, जे कोण राजकीय सुद्दां पक्षान आसा तांणी आपले राजकीय कपडे सायडीक दवरून ते आज आंदोलनान एका बरोबर आयल्या. ते हाज्या खातीर आयल्या कारण हांगा कोणाक राजकारण करपाचें ना. राजकारण करपी जे लोक आसा ते पयलीं सत्तेन आशिल्ले, जांकां काडून उडयला ते राजकारण करता. हांगा आशिल्ले लोक कोणूच सत्तेर ना आनी सत्ता जर तांचे कडेन मेळत जाल्यार असले राजकारण घाण राजकारण करपाची गरज ना. हांव प्रमोद सावंताच्या ज्ञानार भाश्य करूंक सोदिना, म्हणून हांव इतलें सांगूंक सोदता की तुका ज्ञान आसून जर म्हादयच्या लढ्यान तूं सामील ना जाल्यार तुज्या सारको नालायक हो तूच. कारण ज्ञान तुका जर आसा जाल्यार त्या लढ्याक जे उपयुक्त लागता, ज्या त्या लढ्या खातीर करूंक जाय तो लढो उबार मरे सौभाग्या. तें तूं उबारना जाल्यार तो कितें म्हणटा जाल्यार आपल्याक ज्ञान आसा, मागीर तुजें ज्ञान तें कितें करपा खातीर, हो प्रश्न म्हाका ताका करूंक जाय. तुका जर ज्ञान आसा जाल्यार खरें तर ह्या आंदोलनाचें नेतृत्व हे प्रमोद सावंतान करूंक जाय आशिल्लें. जे आमी जर पळयत जाल्यार कर्नाटकाचें गव्हर्मेंट आसा, कित्याक कर्नाटकाची आमी एक गोश्ट घेवपाय सारकी. कारण कर्नाटकान जेन्ना आंदोलन जाता, जेन्ना उदका खातीर कर्नाटक पेट्टा, तेन्ना हे कर्नाटक पूर्ण एकठांय जाता. ते थंय राजकारण करिनात. तांचो शेतकरी जावं प्रत्येक कर्नाटिंगा जो आसा तो रस्त्यार येता. पूण आमी गोंयान जर पळयत जाल्यार गोंयान रस्त्यार येवपाक कोणूच तयार ना. तोच बाबडो वेलिंगकर सर, तोच बाबडो अरविंद भाटीकर, हे कितें चल्लां? आज लोकांकूय जागे जावपाची गरज आसा. जर ज्ञान ना ते मोबायलार कितें ते टिकटॉक करच्या पेक्षा हांव म्हणटा मोबायलार आनी गुगलान चॅक करा की म्हादयचो लढो केदो व्हडलो. कित्याक आमी जेन्ना थंय आशिल्ले तेन्ना एक भुरगो आयलो बुलेट घेवन. हांव मुद्दम सांगूंक सोदता, म्हाका म्हणूंक लागलो बरें केलां तुमी होणके पडल्या म्हणून हाडयला मरे काय म्हणून. हांवें म्हणलें तुका येदो व्हडलो बोल्ड दिसना सेव म्हादई खातीर हाडयला मरे. तो भुरगो म्हाका म्हणटा म्हादई म्हणजे कितें. अशी परिस्थिती भुरग्यांची जाल्ली आसा. म्हणून हांव म्हणटा की म्हादयच्या लढ्यान जर सामील जावप म्हणजेच गोंयकारपण. गोंयकारपण म्हणजे दुसरें कांय न्ही. कारण फाल्यां जर गोंयूच उरचें ना, गोंयकारूच उरचें ना जाल्यार गोंयकारपण कितें कामाचें. हांकां खबर आसूंक जाय की गोंयकारपण म्हणजे म्हादयचो लढो. हाज्या सारकें आयच्या डेटीन गोंयकारपण ना. आज जर तुमकां गोंयकारपण जपूंक जाय जाल्यार ह्या लढ्यान सामील जावपाची गरज आसा. आनी हांव सगळ्यां कडेन गोंयकारां कडेन मागता की ह्या लढ्यान आवर्जून येवचें. खंय खंय हाज्या फुडें मिटिंगो जातल्यो थंय लोकांचो सहभाग जाय. गोवा शिवसेनेचोय म्हादई बचाव आंदोलना बरोबर सहभाग आसा हे हांगा जाहीर करता. आमी खंयची पार्टी घेवन येवंक ना हांगा. बाब बिलिंगकार आहा, ही इज कम विदाउट हीज पार्टी and whoever, Congress and everybody. I like to remind the BJP full party that I have personally brought you many votes and you are sitting comfortably in your chair. This issue is not about anything. It is about my children and their grandchildren's water. तुम्ही कितें करपाचें चिंतला रे? आ रिवर सगळे स्टेटीक मागलेले. केरळान कितें सांगले? We have so many fish, we have so many fishermen, so many shetkar, we have houseboat business, we are not giving you a river. What did you do, Mr. Patsakar? You gave out our rivers in one sentence. Now, because of politics of Karnataka, do you want BJP Sarkar? Do you want to sell your own children's water, including ours? Stop behaving like the British and dividing and ruling all of us here. The question is water. बार्देजांत 40 कुमदादी आसा आनी 40 कुमदादीन आज एकवट दाखोवन आज ह्या म्हादय इशूवाक लागून एकठांय जाल्या. इतले तेम कुमदाद सदांच ओगी आसताली. CZMP लागून सगल्यो कुमदाद एकठांय जाल्ल्यो. तेच भाशेन आख्ख्या गोंयभर कुमदाद आज एकठांय जाता हे म्हादय इशूवाक लागून. ही म्हादय जरी तरी डायवर्ट केली जाल्यार आख्खी कुमदाद जी कम्युनिटी घडून हाडली ती सगळी काबार जावन वयतली आनी एक इकॉलॉजिकल सिस्टम जो आहा तो काबार जावन वयतलो. सो ह्या गव्हर्मेंटा कडेन आमी मागता हे कुमदादी आमी चलयताले तेच भाशेन चलोवपाक दिवच्यो. हे म्हादय जी आसा ती म्हादय आमची रिवर जी लायफलायन आहा तशीच चलची आनी ही बंद करची न्हू म्हणून सगल्यो कुमदादी एकठांय जावन आज प्रोटेस्ट करूंक हांगा आयल्या. हेच आमी कंटिन्यू करतले. फाल्यां जे दुसऱ्या तालुक्यात थिंगाच्योय अरावंड 23+14 टोटल कुमदाद्यो आसतल्यो दोन्ही तालुक्याच्यो त्यो फाल्यां थिंगाय पार्टिसिपेट करतल्यो.
एक खंत जाता की इतके सगळे म्हापशे आमचे आनी इतकोच क्रावड ही खरें म्हणल्यार खंत. पण हांव ती खंत कितक्या पुरतीच दवरता आनी हो लढो जो आयच्यान सुरवात जाला ह्या लढ्याक सगळे आयज सोडून फाल्यांच्यान सगळे जाण येतले अशेंच म्हणून हांव अपेक्षा धरतां. म्हापसा पिपल्स युनियनचो उपाध्यक्ष ह्या नात्यान म्हापशेंतले संघटन ह्या नात्यान हांव आमचो तेंको ह्या आयच्या लढ्याक सुरवात जाता पळय ताका दिता म्हणून जाहीर करता. People have to understand that what we are doing is we are fighting for the people of Goa. गोंयचे राज्याचे लोकांक पासून आमी झगडी करता. Being a chairman of the BMC, I would like to inform the people is that the environment of Goa, of northern Goa, is definitely going to get affected if less water is sent from Madai to in the Madai river. This has to be taken very seriously, because there is going to be a lot of environmental disaster. But the people are so lazy, we don't want to get out of the house. We want somebody else to fight for us. We are not going to fight for ourselves. Somebody else will fight for us. This is the pity of our Goans. आमकां सगळ्यांक खबर आसतालें की म्हादयचो प्रश्न जो आसा हो गोंयचो प्रश्न आसा आनी उदक जें आसा हे सगळ्यांचें आमचें उदक लागता. त्यामुळे हांगा सगळे संस्थाचे जे प्रतिनिधी येवन हांगा बरेचशे विचार आपले प्रकट केल्ले आसा. आमकां खबर आसतलें कोळसा मंडुरा हांगा जो कालवो जो बांदलेलो आसा हो साधारणतः 5 किलोमिटर भितर बांदलेलो आसा आनी आपल्या मुला प्रवेग तो व्हेल्लो आसा. आनी ह्या उदकाचो प्रभाव जर आमचो जर सगळो व्हेलो तर म्हाका आतां 40 ते 45% जे उत्तर गोवा गोमंतकाचे जनता जी आसा ही खूब सफर जावपाची आसा. आनी हांव सगळ्यांक मागता की ह्या सगळ्या आंदोलनाक हो फक्त एका पर्टिक्युलर संस्थेचो कार्यक्रम ना, आमचो गोंयकारांचो कार्यक्रम आसा. ह्या गोंयकारांक आव्हान करता की तेंच्यांनी ह्या कार्यक्रमाक मोठ्या संख्येन येवन ज्या ज्या ठिकाणी गोंयचे अस्मितेचे प्रश्न निर्माण जाता त्या प्रश्नाक सगळ्यांनी सहकार्य करचें. आमचे कडेन संपर्कान येवन आमकां सांगीत आसा की म्हादय बचाव आंदोलनाक आमचो पुराय तेंको आसा आनी म्हादय विशया खातीर आमी झगडटले. ह्या खातीर हांव सगळ्या पत्रकारांक आनी सगळ्या दैनिकांक आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडियाक आभार मानता. जेन्ना आमी सकाळचे उठ्ठा तेन्ना पयलीं न्हिदतना रातचे चिंत्ताले देवा आमकां फाल्यां बरी सकाळ मेळो, बरो दीस मेळो म्हणून. आयज आमी पळयता जाल्यार देवा रातचे न्हिदतना म्हणचे पयलें फाल्यां खंयचो सरकार बदलतलो 5 जावन 42 मिनटांचेर, खंयचो गव्हर्नर फाटीं घेतलो कितें तरी. आनी ह्या प्रकारचें आतां जें चल्लां की फाल्यां जर सकाळीं 5 2 जसो सरकार घडलेलो गोंयांत तसो जर म्हादय विकली म्हणून जर सांगीत हो प्रमोद सावंत जाल्यार हाजे बद्दल कोणाक आश्चर्य जावंक फावना. दुसरें म्हणजे ज्या 70ंतल्यान येता ही म्हादय गोंयांत त्या 70ंत 50 वर्सां प्रतिनिधित्व केल्लो आमदार आज पर्यंत कांयच उलयना. तो पयलीं कांय उलयनासलो, फक्त सत्ता भोगपाक आसलो. हो प्रताप सिंग राण्याचो आयज हांव हांगा निशेध करता, तेजे बरोबर तेज्या बाबाचोय निशेध करता, कित्याक आज पर्यंत ते दोगूय कांय उलोवंक ना. तशेंच आयज आमच्या आयोजकांनी ह्या म्हापशेच्या समितीन बार्देस तालुक्यांतल्या 7 आमदारांक सांगलेलें हांगा येवन तुमचें मत मांडात आनी आमकां तुमी सांगात की तुमी गोंया बरोबर आसात, गोंयच्या जनते बरोबर आसात काय ना ते. हे 7 जाण लिपले. जर फाल्यां खंय पाकिटां वाडटा म्हणून कळत हे पयले 7 जाण आसपाचे. लक्षात दवरा 17 ऑगस्ट 2017 म्हादय बचाव अभियानान एक जो सुप्रीम कोर्टा मुखार एप्लिकेशन मांडलेलें ताचेर निकाल जाल्लो आनी त्या निकाला प्रमाणे कर्नाटका सरकारान थंय जाहीर केल्लें की आपूण काम करिना आनी ह्या फुडें काम करचें ना. तर इतलें आसून आज अंडरग्रावंड पायपलायनी घालून उदक वळोवपाचे जे स्टेजीर पावल्या हे कोणाक लागून जालें आनी गोंय सरकारान हाजेर कित्याक म्हणून काळजी घेवंक ना, कित्याक म्हणून स्टेप्स घेवंक ना आनी कित्याक सुप्रीम कोर्टान सांगूंक ना की हो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आसा म्हणून. हाचो आमी निशेध करता आनी चीफ मिनिस्टराक सांगता की आमी सगळे गोंयकार हांगा आयल्या ते बोणे न्हय, आमी सगळे फॉलो करता. म्हादय बचाव अभियानाचे राजेंद्र केरकर, निर्मला सावंत हांचे कडेन आमी बसून सगळो अभ्यास केल्लो आसा आनी ह्या अभ्यासाच्या आदारून ही चळवळ आमी फुडें व्हरतले. आनी माय अपील टू गोवन्स अब्रॉड ऑल्सो, जे गोंयकार भायर आसा तांकां आज म्हादय बचाव आंदोलन एक खास करून उलो करता, प्लीज पार्टिसिपेट इन दीस स्ट्रगल. This struggle is of every Goan, of every future Goan, and you must support it. This is the appeal from Madai Bachao Andolan. वा आयच्यान जो कार्यक्रम सुरू जाता अरविंद बाब भाटीकर हांच्या नेतृत्वाखाली आमी जे सगळे राजकीय पक्ष संघटना उबे रावल्ले आसा तांच्या फाटल्यान त्यो आपले पर्सनल कलर, आपल्या संस्थेचो कलर
भायर दवरून आमी उबे रावल्ले आसा सगळे जाण. आमी इंडिविज्युअल्स म्हणून उबे रावल्ले आसा सगळ्यो संघटना. कित्याक गव्हर्मेंट जी फटिंगपणां चल्ल्या 2012 पासून ती फटिंगपणां आजून चालू आसात. हो सरकार फटींग आसा. ताज्या विरुद्ध हो लढो जो आसा तो जनतेक करचो पडटा. हें जनतेचें दुर्दैव. कित्याक अनरिलायबल गव्हर्मेंट म्हणजे गव्हर्मेंट आसा पण जी कितें कारस्थानां करता ती कारस्थानां लोकां पासून लिपयता. हें आमचें दुर्दैव आसा. हें म्हादय बचाव अभियान किंवा म्हादय बचाव आंदोलन जें आसा आतां आमचें हें खरें म्हणजे आमी कोणा विरुद्ध करता. कित्याक प्रमोद सावंत सांगीत भोंवता ताणें आतां एक मोठी राणा भीमदेवी गर्जना केल्या की जावडेकरान आनीक 15 दिसांनी म्हणजे ताज्या पयलीं 15 दीस गेल्ले आनीक 15 दिसांनी म्हणजे कर्नाटकाचें बाय इलेक्शन जें आसा तें 5 डिसेंबराक आसा. त्यामुळे तो जेवता सुद्धा वेळ पळोवन मुहूर्त पळोवन म्हणजे सगळ्यो गजाली प्रमोद सावंत मुहूर्त पळोवन करता आसतलो आनी वयले ताजे पात्रांव जे आसात ते. आनी म्हणून 15 दिसांनी जर प्रकाश जावडेकरान आपलें निवेदन जर फाटीं घेतलें ना नोटिफिकेशन जाल्यार हांव आंदोलन मेले तूं नाका आंदोलनाक आमकां. तुमी सगळे जे लोक आसा हांणी आतां पर्यंत गोंयाक फटयल्या. पर्रीकार आशिल्लो तो काळे शर्ट घालतालो मायभास जाय इंग्लीश वाय करतालो आनी सुरो मारलो ताणें. आज आमचें आंदोलन जें आसा सगळ्या गोंयकारांच्या पोटाचें आंदोलन जीवनदायिनी म्हादय जी आसा ती कर्नाटकाक सुपूर्द करपाचें आंदोलन जें आसा तें करूंक जायना म्हणून तें आंदोलन जें आसा ताका सुद्दां हे फटिंगपणां करतले. 2 वर्सांनी इलेक्शनाक उरल्या त्यामुळे आतां सगळ्या वटेन फेल्युअर. कचऱ्याचें मॅनेजमेंट करपाक फेल्युअर, मायनिंगाचें फेल्युअर, पर्यटनाचें फेल्युअर आनी तांकां बक्षिसां मेळत आसा. बरें काम केल्ल्या बद्दल गव्हर्मेंट आपलीच फाट तोपटून घेतात दळिद्रे. आनी आज हो म्हादय इश्यू जो आसा त्या म्हादय इश्यूच्या विरोधान आमी आज सुरू केलें. आमची तोफ डागपाक आमी सुरू केल्ली आसा. हांगा लोक येवना ताजें हें न्हय. प्रश्न लोकांचो न्हय. हें सिंबॉलीक धरणां असो आसा तो प्रतिकात्मक धरणां आसा. हें शक्ती प्रदर्शन न्हय. एक थेंब कुस्कूट सुद्दां दिवचो ना अशें जें तोंड सांगता आमी जाका अधिकाराचेर बसयला तो खोटें उलयता. ऑलरेडी काही किलोमिटर अंडरग्राउंड भुयारी कॅनल बांदलें. आमी पळयलां तें. वयर तांच्यांनी माती घातल्या, स्लॅब घातला, माती घातल्या आनी उदक वळोवपाक गेलें. तें सरकाराक सांगपाक राजेंद्र केरकार जाय पडलो. हे दळीत लोकांचे पयशे उरपूंक आशिल्ले सगळे त्या वेळार राजेंद्र केरकारा सारकिल्लो म्हादय बचाव अभियानाचो कार्यकर्तो जो दोळ्यान तेल घालून म्हादयचें रक्षण करपाक आसा. ताजे कडेन सत्ता ना पण ताजे कडेन कळकळ आसा. तुमचे कडेन इल्लीशी जरी कळकळ आशिल्ली जाल्यार गोंय सुखी जावपाचो रे दळिद्र्यानो. पण आतां तुमी आव हाडटात जणू काय ती म्हजी आवय. हे सगळें आंदोलन जे करता तांकां कांयच खबर ना ह्या चोराक कितें खबर आसा काय म्हणून आनी लुटल्या गोंयाक म्हणून. हें लोण आतां गोंयच्या सगळ्या ठिकाणी पावतलें. इतल्याचेर हें सोंपना. आमी ह्या वेळाचेर लोकांक सांगपाक सोदता ज्यो संघटना आमचे कडेन आसा तांकां सांगपाक सोदता हें सादें न्हय. ह्या सरकाराक हटोवचो पडटलो. हें सरकार करचें ना तें. तांणी कॅझिनो काडूंक ना, तांणी खाणीचे प्रस्न सोडोवंक ना, तांणी कसलेच प्रस्न सोडोवचे ना. त्यामुळे म्हादय सांबाळणारे हे कोण न्हय. आमकां म्हादय जर सांबाळपाक जर जाय जाल्यार हांकां रस्त्याचेर हाडचें पडटलें आमदारांक. ह्या कार्यक्रम आमचो जो फुडें आसा तातूंत प्रत्येक आमदार जो आसा ताज्या घरा कडेन 50, 100, 150 लोक वचूंक जाय. भायर उबे रावपाक जाय आनी तांकां सांगपाक जाय विच एवर पार्टी यू बिलोंग टू. भायर सर आनी तुजो स्टँड क्लियर कर पब्लिकली मिडिया समोर. हांव आसा रे तुमच्या बरोबर म्हणून सांगू नाका. तुका निवडून जो लोकांनी जो दिल्लो आसा तूं सांग नेमको कितें आसा तें. आनी जर हें गव्हर्मेंट जर फेल जालें आतां म्हाका दिसता प्रमोद सावंत राजिनामो दितलो.
15 दिसांनी जर जावडेकरान ते फाटी घेतले ना आणि लक्षात घे बांधवानो ते नोटिफिकेशन इज नॉट एट ऑल अवर इश्यू ते काडपाची गरजूच ना कित्याक सुप्रीम कोर्टान डिसिजन गेलां हांच्यांनी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट घालपाक जाय आशिल्लो आणि केंद्र सरकारच्या विरोधान उबे रावपाक जाय आशिल्ले गोंयकाराचे हित पळयतले जाल्यार जावडेकार जो येता तो कोर्टान सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्या आसतना कापासदात कितें ताजी की तो नोटिफिकेशन काडटा आनी तांकां सांगता तुमकां हाची गरज ना एनओसी घेवपाची क्लियरन्स दिवपाची गरज ना तुमचो ड्रिंकींग वॉटर अरे ते फटयतात कर्नाटकवाले तुमकां सांगता ते धरण एक कळसा जालें आनीक अशीं 11 धरणां आसा कर्नाटकान आमच्या म्हादईचेर जे फाटे आमच्या हातूंतल्यान तांच्या हातूंतल्यान येता 11 धरणां बांदपाचीं केल्या 11 धरणांक परवानगी दितले हे लुटयतले म्हादय नदी आमची आनी आमकां हें दिवचें ना आनी म्हणून आतांच विरोध करपाक जाय तो विरोध कट्टर करपाक जाय हे सत्ताधीश जे आतां पर्यंत जे आसा तांकां करपाक जाय आतां पर्यंत बरें जालें रे म्हणून आंदोलनां आमी मॅनेज करताले म्हणून आतां अशें आंदोलन जालें की खोड घालपाक आयल्या